राया प्रितीच्या फोलादीक मोच्या दाराक मोहिमा जेजू क्रिस्ताक प्रितीच्या मोगाल सागोराक मोगाला राया प्रितीच्या फोलादीक मोच्या दाराक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रोत्म्यांचे हे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो हो मोग आणि पवित्रोत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्या भावा भयणानो व्हडा सोतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमी ह्या पवित्र जाग्यार एकठांव जाल्या आमचे सर्गीचे मायेचो जोन दीस समोर जोशे पोरी आमची संवसारी आवय आपल्या भुरग्या पासत कितेंय करूंक तयार आसता तेच पोरी आमची सर्गीची आवय आमकां आपल्या भुरग्या पासत सदांच आपल्या पुता जेजू लागीं मागोत आसता खुर्सार उमकळटाना जेजून आपल्या आवयक आमची आवय करून दिली हीच आमची सर्गीची आवय आमा पातकी भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरता तर आयच्या दिसा आमचे सर्गीचे आवयचो जोन दीस आमी पाळटाना सगल्या आमच्या संवसारी आवया पासत मागुया आनी आमचे सर्गीचे आवयन तुमचेर आपले बेसांव घालूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मागुया आमच्या आवयांचो जल्माचो दीस म्हणल्यार कुटुंबाचो जल्माचो दीस आनी हेकाच लागून तुमकां सगल्यांक हॅपी बर्थडे तुमकां सगल्यांक हॅपी बर्थडे म्हणला हांवें थँक्यू फादर थँक्यू इश्टानो आयज व्हडा खुशालकायेन आमी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचो दीस मनयता आनी ह्या निमतीन कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया सगल्यांची मोगाची आवय सगल्यांक आवयपणाच्या मोगान आनी मायेन वेंगयता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ताना आंकवार मारये भाशेन आमी आमच्याय जिवितान दुसऱ्यांक मोगान आनी मायेन वेंगूंक मागुया आनी इश्टानो आयज आमी सगलीं आमचे पासत मागतना आमची देसावां आमची आवंडी आमचे प्रश्न आमच्या जिवितांत आयलोलीं तुफान आमी सायबी माईच्या हातान घालून देवा लागीं मागतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलोली आसा तांचोय उगडास करुया तांचेय पासत मागुया आख्खे आमचे गोंयचे दोतोरी पासत मागुया गोंयांत रावतल्या दर एका बाबा भयणां पासत मागुया आमचे गोंयचे भुरगीं जावं युएसांत युकेंत तारवटी कशे हांगा थंय वावर कोत्तात तांचेय पासत मागुया ह्या दिसांनी आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिल्लो आसा तांकां काळजांत आमी आनी देव बरें करूं म्हणटा जावं आमच्या कोयरांतल्यान आमकां आदार दिल्लो आसा जावं खुर्साचे वाटेक आमकां आदार दिल्लो आसा जावं आमी सांजचे 8 वरांचे तेरसाच्या मागण्यांत आमकां आदार दिल्लो आसा तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जायत्या जाणांनी आमकां दुडवांचोय आदार दिल्लो आसा ही सेवा बरी भाशेन चलोवपाक तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाना तुमचे पासत हे मिसान आमी मागता कितें भाशेन आमचो भाव डायगो आनी ताचो कुटुंब तांचे पासत आमी मागुया इश्टानो हांव एक पिलारचो पाद्री म्हणटोच हांव तुमचे लागीं किरीत उलो मारता ह्या आंकवार मारयेच्या जल्माच्या दिसाक ह्या वेलंकनी सायबिणीच्या पांयाशी आमी आसतना आमच्या भावाक मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून ह्या वलंकनी सायबी मांयचे वरवीं आमच्याय भावाक मानिवंत आग्नेलाक
आल्ताराचो मान मेवू म्हणून मागुया. तरी सगळीं ते सभा एकठांय करुया आनी सायबा आमकां पाव म्हणून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पाकी पाकी सूर पुदविदा देवा आनी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागी सदांच आंकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiak kakutku, somiak kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somiak kakutku, somiak kakutku. Mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Anni shanti tacha istan sansari, anni shanti tacha istan sansari. Oi mandevag. Moi mandevag, moi mandevag, utsoli. Moi mandevag, moi mandevag, moi mandevag, utsoli. Sorves pora devag, sorgi charaya, sor podvedat, deva bapa. Sur podvedar deva bapa. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Ami tu ka namaskar kortam, ami tu ka din वास्तव तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Somiya Jesu Krista, Bapacia klятвута. Somiya deva cishuri, tu संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कूत तू बापाच्या उजव्यात बोचलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Oi mandevag, oi mandevag, oi mandevag, utsoli. Tak powitak mea sagati, Baba pace moime Jesu Krista, eklos tu povi, eklos tu Ishvo, eklos tu pormeshvo.
eklos tu povin, eklos tu Yeshua, eklos tu Pormeshwar. Mandevat, Moy Mandevat, Moy Mandevat, Osorgi. Moy Mandevat, Moy Mandevat, Moy Mandevat, Osorgi. Amen. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, आमच्या सोरवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवाईन आनी मोगान बागेवन आंकवार मारयेक तुवें विचून काडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमताव. तुवें विचून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बावार्थान बरो वशान आनी मोगान आमी फुडें वचूं म्हूण तुजे कृपेन आमकां बोर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. Amen. मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळा मदें तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे ताई चलमतलो. ताचो रोम न्हय आतांचो, पूण बो पुर्विल्ल्या कालाचो. ते पासत जी जल्माक हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यंत सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो समो इस्रायलाच्या पुतांदुवांच्या एकवटान पोत्तलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवंक तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चरयतलो. आनी ती भिरांते विणे रावतली, कित्याक तेन्नातान ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमे पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तूंच म्हजो सुमी. तूंच म्हजो सुमी, तूंच म्हजो देव, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो धोणी, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें घर, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच जेजूस मार म्हजो सांगलेल्यांक आशिल्लो विस्वास, तुजेर म्हजो देवता. तूंच जेजू केलो म्हजो मोग आनी तुजे वचलो धांवून तुजे चडशी येता. तूंच म्हजो सुमी, तूंच म्हजो देव, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो धोणी, म्हाका आनी तुका काळजांता.
Jezusanan म्हजो बाय पेरार आदार तुजो गोमान तुज्या सोतोस पिलो Jezurai म्हजो पूत तिचो सोंदीर जसो तारोत म्हज्या जिविताचो तूच म्हजो आदार तूच म्हजें बळ म्हाका आनी तुका काजाता तूच म्हजो आसरो तूच म्हजें सूख म्हाका आनी तुका काजाता बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो जे कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणी पोरमोणे जे कोणाक ताणें आपयल्यात ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव ताचे बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव कित्याक जे कोणाक देवान आदींच फुडेंच ओळखूंक काडल्यांत ताणें आपल्या पुताचो रूपकार कित्याक जे घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक ताणें तांकां आदींच विचल्यात जे कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयलात तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत देवाचें उतोरें देवाचे उडीवकार श्री बर्तमानांक सगल्यो उबी रावयात Alleluia 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 Bagiti takon tuji tukati manoli Devanti kamitsun kalili Dut novia kororaci Bagiti takon tuji tukati manoli Devanti kamitsun kalili Dut novia kororaci Alleluia 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 Survispur तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं जुवां पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या कुर्सा सोशी ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी ताचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें ओस्तोरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनी ते वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता
मोगाळ इश्टनू आंकवार मारिया सगल्यांच्या मोगाची आवय. सगल्यांक आवयपणाच्या मोगान आनी मायेन वेंगोयता ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्ता. आनी विशयाचेर नियाळ कोत्ताना आयज करीत भाशेन आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचो दीस आमी मनयता. आनी हांवें सुरवातीक म्हणलां एक आवयचो जल्माचो दीस म्हणल्यार एका कुटुंबाच्या जल्माचो दीस. म्हणटूच आयज ह्या सर्गींच्या आवयक आमी दिनवासुया, वाखणुया, आर्गांव दिवया. इश्टनो, जितले फावटी हांव सायबी मांयच्या फेस्ताच्या मिसान भाग घेता ही घोडणी म्हाका परतून परतून म्हज्या मोतीन येता. म्हाका जीत कोता ही परतून परतून सांगूंक. आनी ताकाच लागून ही घोडणी तुमी आयकल्या आसतली तरी आसतना म्हाका आंकवार मारिया सुचयता देखून ही घोडणी हांव परतून तुमचे फुडें घालूंक सोदतां. आनी ती म्हणल्यार सुमार 21 वर्सां फाटीं जेन्ना सुनामी आयिल्ली आनी हाचो प्रताप आमचेर भारताचेर जायतो पडोन जायत्या लोकांक कश्ट जाल्ले, जायतो लोक मरूंक पावलोलो, जायते निसंटन जाल्ले. असले वेळार एक पिलारचो मिशनार कसो ते अंदमान निकोबार जुंयाचेर हांव वावर कोत्तालो. दर एका मनशाची, दर एका कुटुंबाची स्तर 8वीच तरेची आसलेली. एका कुटुंबाक हांव भेट केले उपरांत हो कुटुंब म्हाका सांगूंक लागलो, फादर जाणा तूं आमच्या जिवितांत कितें जालें तें. आनी ती म्हणूंक लागली 26 डिसेंबराचे क्रिसमस जावन दुसरो दीस आयतार आसलोलो. त्या दिसाक आमी सकाळीं मिसाक वचूंक तयार जातालीं. आनी मिसाक वचूंक तयार जाताना लार, दोयऱ्याचें लार जमनीचेर आयलें. दोयऱ्याचें लार उदक जमनीचेर येवन एक 8वेच तरेची दिश्ट ती आमकां दिश्टी पडली. आतां कितें जाता, कितें घडटा, कितें घडपाचें आसा हे हो कुटुंब म्हणूंक लागलो, फादर आमकां कांयच खबर ना. पूण एक लार उदकाचें आयलें आनी हे लाराक भिवून खंय इश्टनो सगलो लोक भिवून दोंगराचेर धांव मारून गेलो. दोंगराचेर धांव मारून गेलो. आनी दोंगराचेर धांव मारून वेताना हो कुटुंब दोग पूत, बापूय आनी आवय. आवय आर जालेली, बेडेचेर आसलेली, चलोंक सारकें जायनासलेलें. सगलो लोक दोंगराचेर धांवता तें पळोवन हो बापूय दोगूय पूत आवयशी आयले आनी आवय घेवन भायर सरून ते फुडें सरले. असले वेळार आवयन खंय तिच्या लग्नाच्या दिसाक सायबी मांयचें पायनेल जें तिका तिच्या आवयन दिल्लें आपल्या खांक्यान घेवन ती भायर सरली. इतलें म्हणसर इश्टनो खंय दुसरें लार आयलें. आतां कितें घडटा कांयच खबर ना. हे भाशेन मरणाचो वेळ हो कुटुंब म्हाका सांगतालो, मरणाचो वेळ लागीं पावलोलो. ह्या वेळार खंय हे ओस्तोरीन आपल्या घरकाराक सांगलें, आपल्या पुताक सांगलें, बाबा तुमी वचात, तुमी दावी वचात, दोंगराचेर वचात, हांव जाल्यार वाचची ना आनी म्हजे सांगाताक तुमी काबार जातले म्हणून आवयन जायते फावटी खंय पुताक आनी घरकाराक सांगलें. कांय वेळान खंय दोगूय पूत दावी दोंगराचेर धांवले. आवयन खंय आपल्या घरकाराक म्हणलें, आतां तुंय वच, नातर तुंय म्हजे सांगाताक काबार जातलो. आनी असले वेळार खंय बापायन म्हणलें, लग्नाच्या दिसाक करार केल्लो, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेका सांगाताक रावतली म्हणून मरण जरी तर येता दोगांय सांगाताक मरुया. इतलें म्हणसर हें दुसरें लार गेलें आनी सगलो लोक उचांबड कितें घडटा कांयच खबर ना, कित्याक जमनीचेर लार आयलें, उदकाचें लार. आनी हो कुटुंब म्हणटा ते भाशेन हें तिसरें लार. हो कुटुंब म्हणटा, फादर हें तिसरें लार म्हणल्यार सुमार 10 मिटराचें लार, सुमार ग्रावंड फ्लोर
आनी आनीक 2 फ्लोर इतलें व्हडलें लार येता ते आमी पडून भियेल्ली म्हणटा आनी एकामेकाक गोठ मोर्नाची वेंग मारली म्हणटा कित्याक मोर्नाचो वेळ हेजे लार येता कितें घडटलें कांयच खबर ना म्हणून मोर्नाची एक वेंग गोठ एकामेकाक मारली म्हणटा आनी हो कुटूंब म्हाका सांगताना म्हणूंक लागलो फादर नासलेलेंच एक झाड थंयसर पावलें आनी आमची अंदमान निकोबार जुंयाची झाडां मोठी ती मोठी आमच्या गोंयच्या झाडां भाशेन न्हय गोंयची झाडां चिप्स खातात देखून बारीक आसात आमची अंदमान निकोबार जुंयाची झाडां मोठी ती 4-5 जाणां एकठांय जाल्यार सरभोंवती धरूंक जाता ह्योच तरी म्हणटा फादर एक नासलेलें झाड थंय पावलें पूण ह्योच तरी म्हणटा फादर एके वाटेन जरी तर ह्या झाडान आमकां सालवार केली जाल्यार तिनूय बाजू उक्त्यो आसलेल्यो ह्या तिनूय बाजूंतल्यान उदक आयलेलें पूण कशी आमी सालवार जाली म्हणटा ही आर जालेली वस्तुरी ही म्हणटा फादर हांव नकळो आमी कशी सालवार जाली पूण ही वस्तुरी म्हणटा फादर हांव एकूच जाणा आनी तें म्हणल्यार म्हज्या खांक्यांत म्हज्या लग्नाच्या दिसाक म्हज्या आवयन दिलेले पायनेल सायबी मायचे म्हज्या खांक्यांत आसलेले आनी ह्योच तरी म्हणटा फादर म्हाका जाल्यार दिसता सायबी मायन आमकां सालवार केली म्हज्या इश्टानू येद्या मारेकार मोर्नाच्या वेळार आंकवार मारयेन तांकां सालवार केली म्हणून हो कुटूंब म्हाका आपल्या जिविताची कथा सांगताली इतलेंच न्हय तिचे दोगूय पूत दावी वेताना एकलो पूत लाराक सांपडलो काबार जालो इश्टानो कशें काय तोरणाटे पूत एकलो काबार जालो आनी आर जालेली ओस्तोरी कशी सालवार जाली काय ती ओस्तोरी म्हणटा ते भाशेन फादर सायबी मायन म्हाका सालवार केली म्हज्या इश्टानो जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती आमकां जिरूल सांबाळटली जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती आमकां जिरूल राखतली जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती जिरूल आमकां वाट दाखयतली सायबी माय आमच्या सांगाताक आसा पूण आमी सायबी माय सांगाताक आसाव काय हांवें सुरू केल्लें त्या दिसाक म्हणून सायबी मायचो आशिर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमच्या ह्या संवसाराच्या आवयचो आशिर्वाद गरजेचो जरी तर ह्या संवसाराच्या आवयचो आशिर्वाद आमचेर ना स्वर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद आसचो ना आनी हाकाच लागून कालचे दिसाक हांवें उलो मारलेलो इश्टानो आयज आमी घरा वेतलीं कालच्या दिसाक हांवें उलो मारलेलो आयज जेन्ना आमी घरा वेतलीं हें सगळें वायट तुज्या आवयांक तुमी जावं भावांगेर भयणांगेर माशेलांगेर शेजाऱ्यांगेर सोयऱ्यांगेर हांगेर तांगेर दवरलेली आसात हाडात तांकां परतून इतली धोड दिली आमी आमच्या आवय बापायक आजी ल्हान घालूंक घरां तांची तांच्या घरांत आमी दादागिरी दाखोवन तांकां भायर आजी ल्हानपुऱ्यान घालूंक इतली धोड दिली काय आमी मोगाळ भयणानो हांव तुमकां किरीत उलो मागतां लग्न जालेल्या भयणाक उलो मागतां सासूमायक सासूपायक सांबाळात तुमी जाणात तुमच्या आवयक बापायक सांबाळूंक तुमी जाणात कशी तुमी वीस सोदतात तुमच्या सासूमायक सासूपायक भायर घालूंक आयज कितल्यो दादागिरी आमी आमच्या कुटुंबांनी कोत्तात न्हय काय बरें कांतार ते रिबांदर चोकोंडो टोनिंग दे रिबांदर काय बरें कांतार ताची ह्या कांतराची एक वोड बरीच आवडली म्हाका आनी तो म्हणटालो आपल्या गोरकानाचे अर्दे मेवले उपरांत तुज्या आवयच्याय अर्द्यांतलें दूद पिलोलो म्हूण विसरलो रे तूं बाबा
टोनी दे रिबंदर म्हणटा तुज्या गोरकानीचे अर्दे मेवले उपरांत तुज्या आवयच्याय अर्द्यांतलें दूद पिलोलो म्हूण तूं विसरलो रे सायबा. मोगाड इश्टानो, आयज जागी जावया. तुका सायबी मायचे, वलंकन सायबी मायचे तुका आदार जाय, आशिर्वाद जाय. आमी जागी जावया. आनी जागी जाताना हांव किरीत भाशेन तुमकां उलो मारता. आमची मोगाच्यो आवय बापूय ती, आमकां रावतात ती, आमकां आशेतात ती. मोगाड इश्टानो, ही एक गोरी घडणी जी 1820 वर्सां घडलेली. 1820 वर्सां घडलेली. पिटर रिचली नांवाचो एक भुरगो लंडनतान सिडनी, इंग्लंडान ऑस्ट्रेलियाक येतालो, बोटीन येतालो 1820 वर्साक. हो बोटीन येताना खंय इश्टानो, बोट कांय कारणाक लागून बुटली. बोट बुडटा. सगळेंच निसंटून काबार जाता. एकलोच साल्वार जाता. तो म्हणल्यार पिटर रिचली. तो थंय त्या व्हड्यांक एका ताका धरून आपलो जीव साल्वार कोत्ताना खंय दुसरी बोट येता. दुसरी बोट ताका घेवन वेता. दुसऱ्या दिसा खंय तिवूय बोट बुडटा. तिवूय बोट बुडटा आनी सगळे निसंटून जाता. साल्वार जाता एकलोच. कोण? पिटर रिचली. तिसरी बोट येता. चौथी बोट येता. पांचवी बोट येता. आनी अशेंच थोड्या दिसांनी ह्यो बोट्यो बुडटात. पयली, दुसरी, तिसरी, चौथी, पांचवी बोट अशीच बुडटात. सगळे निसंटून जाता. साल्वार जाता एकलोच पिटर रिचली. आनी निमणे वेळार ही 6वी बोट, सिटी ऑफ लीड्स म्हणलेली, सिटी ऑफ लीड्स म्हणलेली 6वी बोट जेन्ना येता, ताका घेतात त्या बोटींत आनी यात्रा चालू उरता. हो भुरगो काबार जालोलो. 5 फावटी साल्वार जालो म्हणटच चिंता तुमी ताची परिस्थिती कितें जातली ती. हो भुरगो त्या बोटीर सिटी ऑफ लीड्स भितर सोदता. जायतो ताचो परमोस ते बोटकार कोत्तात आनी साल्वार जाता. असले वेळार तो कॅप्टन ताची शिवून ताका म्हणटा, बाबा म्हाका एक फावोर कर रे बाबा. आनी तो म्हणटा, पिटर रिचली म्हणटा, हांव कितेंय करूंक तयार आसा, कित्याक तुवें म्हजो जीव सांबाळला. आनी असले वेळार हो कॅप्टन म्हणटा, आमच्या ह्या बोटींत एक ओस्तोरी आसा. जेन्ना आमी सुरू केली यात्रा बरी आसलेली. आमकां हसयले, आमकां नाचयली, आमकां जेवण रांदून दिलें, आमकां जायतो परमोस आमचो केलो तिणें. आयज ती बेडाचेर पडलेली आसा. मरोंक पावलेली आसा. सारकें दिसना, सारकें आयकना, जेवण जेविना, गुडयो खायना. बाबा एकूच काम कर रे, तूं वच आनी तूं तिचो पूत म्हूण तिका उलो मार, कित्याक ही ओस्तोरी रावता. एकूच उतर म्हणटा, सायबा हांव मोरचे आदीं म्हज्या पुताक धाड. हांव पडूंक सोदतां म्हज्या पुताक. ही ओस्तोरी मरोंक पावल्या, जेवण जेविना, वखदां घेविना, पूण म्हणटा, सायबा हांव मोरचे आदीं म्हज्या पुताक म्हजेशी धाड. आनी कॅप्टन म्हणटा, बाबा मातशें वच आनी आवय साय तिचो पूत कसो उलय. हो पिटर रिचली खंय इश्टानो राजी जाता आनी वेता. ही कथा इश्टानो 1820 वर्साची पिटर रिचलीच्या नांवान. उपरांत तुमी युट्यूबाचेर पळोवची. ही कथा जिवी कथा जी घडलेली. 5 फावटी साल्वार जालोलो पिटर रिचली युट्यूबाचेर तुमी पळोवची. आतांनूय उपरांत कॅप्टनाची आयकोन खंय हो पिटर रिचली हे ओस्तोरीशी वेता. आनी ओस्तोरीक वेंग मारता आनी म्हणटा, माई माई. आनी ही ओस्तोरी खंय ताका पळयता आनी म्हणटा, बाबा. आनी ताच्या खांक्यांत वेंग मारून प्राण सोडटा. बाबा हे उतर आयकोन खंय हो पिटर रिचली घोसघोशान रडटा. कित्याक हे उतर हो आवाज आयकल्लो आवाज. द वॉयस वॉज फॅमिलियर. आनी हेका लागून घोसघोशान रडटा. कित्याक ही ओस्तोरी जावन आसली सारा रिचली
पिटर रिचलीची आवय. एका आवयचे मागणे 5 पावटी बोटयो बुडल्यो पूण एका आवयचे मागणे देवान आयकले आनी हाकाच लागून पिटर रिचली आवयशी पावलो. एका आवयचे मागणे सायबा आपूण मरचे आदीं म्हज्या पुताक म्हजेशी धाड. एका आवयचे मागणे देवान आयकले. मोगाळ बाबा भयणांनो, आमच्यो आवय आमची बापाय आमचे पासत मागतात, तांकां सांबाळात, तांचो परामोस करात. मेल्या उपरांत कितलो दास आमी कोत्तात, ती मेल्या उपरांत कितले घोणान आमी मुजग लावून हें लावून तें लावून दास कोत्तात. कित्याक काय? कसलो फायदो काय? म्हजे इश्टांनो, आयज वालंकनी सायबिणीच्या नांवान हांव सगल्या लागीं मागतां, केलीच भाशेन आमच्या गोंयकारांक लागून मागतां, आमचें कुटूंब आमी सांबाळुया, आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळुया, आमच्या जाणट्यांक आमी सांबाळुया, आमच्या भावा भयणांक आमी सांबाळुया. इश्टांनो, चड आयली आमी वालंकिनीच्या पांयाशी, सायबी मांयच्या पांयाशी आमी चड आयली, पूण परतून वचोन तेच रेंटेंग चड आयली आमी आनी परतून घरा वचोन तीच रेंट टेंग आनी कांयच करूंक आमी सोदिनात. आनी हाकाच लागून आयज म्हजो किरीत उलो तुमकां आशिर्वाद जाय सायबी मांयचो. वचात, तुमचो कुटूंब सांबाळात. आमी सगलीं उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालून सायबा, तुज्या आशिर्वादान, तुजे कृपेन, तुज्या जाणवायेन आमकां सगल्यांक बोर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे पाप सायबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी आंकवार मारिया जावन आसा जेजूची आवय आनी ती आमची सगल्यांची आवय ह्या स्वताची खरी समजणी दिवंक आनी तिका फावो तितलो मान आनी मोग दिवंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. एक आवय जावन आसा एक तेवो एका घोराब्याचो, तिची दया आनी माया भुरग्यांक बरे तरेन वाडूंक खूब आदाराची जाता. आमच्या सगल्या आवयांक आयच्या दिसा सायबीण मायेच्या हातान घालुया आनी तांचे पासत बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. आमचे सोर्गीचे आवयक आमचो चड मोग आनी ह्या खातीर आमचे पासत ती जेजू लागीं मागोत आसता. ह्या आमच्या मोगाच्या आवयचेर आमी आमचो पूर्ण विस्वास दवरूंक आनी व्हडा बरवशान तिचे लागीं मागूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जायतीं आमची भावा भयणां आंकवार मारेक फावो तितलो मान दिनात आनी तिका जेजूची आवय म्हूण स्विकारिनात. असल्या भावा भयणां पासत
मागुया. सायबीण मायेचो मोग आनी मोयपास तांणी अणभवूंक आनी तिका फावो तितलो मान आनी दर्जो मेळूंक बापा लागीं मागुया. वडा बोरवशान आमी पयस पयस तावन वलांकांनी सायबींनी मायेचे पांया लागीं येतात. तर सायबीन मायेन आमचेर आपलें सुबाम बेसांवां घालूंक आनी आमी तुज्या पांया लागीं घेवन आयलेलीं आमची मागणी दोळ्यान तिणें पुरी केल्या पुरो म्हूण आमी वलांकांनी मायेचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी तुज्या हातान घातलेली आसात आनी जायती मागणी आमच्या ह्या पोरजेची तुज्या हातान हांव उबारता. हे वेळार जायती आमची पोरजां जावं युट्यूबाचेर जावं टीव्हीचेर ह्या मिसांत वांटो घेता. सायबा, तांकांय तुजो हात लाय, तांकांय तुजी पेकोवणी दी आनी तुज्या आशिर्वादान तुज्या जाणवायेन खरी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हुंडो सोरो आनी रोजाराचे कोंत सायबीण माय संवसारान दिश्टी पडली तितले पावटी तिणें तेसाचे मागणें करूंक मागलें. तेसाचे मागणें जावन आसा बोस शक्तिवंत. ह्या मागण्यांतल्यान आमी आमचे मायेक जेजू लागीं आमचे पासत माग म्हूण विनंती करूंक शकता. हो हुंडो आनी सोरो जो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो जातलो आमची आत्मीक गोठाय. आमी ह्या संवसारांतली यात्रा चलतात रोजाराचे मागणे वरवीं आमचेर येतलें सगळें वायट विघ्नां पयस करूंक. तर ह्या आमचे आवडे ह्या उंड्या सोऱ्या आनी तेसाच्या कोंता वरवीं बापाक उबारुया. दाना तयार वेळार गीत गावयात. कानीक मोगाचें. कानीक मोगाचें तुका आमी भेटोवन दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते खात्या काळजान सोड दिता. बापा कानीक मोगाचें तुका आमी भेटोवन दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते खात्या काळजान सोड दिता. तुका आयज भेटयता फुलांच्या वावराचो. क्रिस्ता कुडीन आमकां पसून तुजे लागीं मागता. मोच्या बाबा भयणांनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान, मोज्यांनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक मोगाळ बापा व्हडा मोगान आंकवारेचे कुस्विंत आमच्या मनशा सैम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारीपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें तोच जो पूत जेजू आमकां पातकांचे सोर्व वणवणांतली निवारूं दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार तें घेवन व्हरूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्वकाळी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगडटाव आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा तांचे सांगाताक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव Dolbarato sorvespor tu Povit Dolbarato sorvespor tu Surgani sosat Mollat tuja vojvovat Un surgi tu kazoi zot Un surgi tu kazoi zot Povit Dolbarato sorvespor tu Sorvespor acit navin etata kazu Un surgi tu kazoi zot Un surgi tu kazoi zot Povit Dolbarato sorvespor tu बापा करोस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarataco gut purgutuja. Gesù tu ce moron, ami somorom tău. Tu ce punor život pon, ami porgot tău.
तुझ्या येण्यान तुझ्या येण्यान आम्ही ओद्रेता तुझ्या येण्यान आम्ही ओद्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखार समोर पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्रोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी हांव 14व्या आमच्या बागेवन बापा ती सगळे राज्य आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत आमच्या मरण गेलेल्यांचो आवय बापायचो बाबा भयणांचो भुरग्यांचो गोरकाराचो गोरकारीचो उगडास करुया तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पळस जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन ह्या पवित्र मिसान भाग घेतल्यांची आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात आमची दुयेंत आसात जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा जायत्या जाणांनी ह्या दिसांनी आमकां जायतो आदार दिल्लो आसा सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन धर्म दुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता याच जेसूताय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनाने वैव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 या आमच्या बापाच्या मागण्या दिश्ट्यानो आमचे गरजो आमची इतिहासां आमची आवडे बापाशी घालुया आमकां जाणवाय मागुया क्रिस्ती जिवीत कुटुंबीक जिवीत आवय बापाय सवें जिवीत बाबा भयणा सवें जिवीत जिवंक सायबा तुज्या जाणवायेन आमकां बोर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रात सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सव्यासू एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिडी संसाराचे बाप हातीली आमची कागद देवाचे शिडी संसाराचे बाप हातीली आमची कागद देवाचे शिडी
संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. देवाचो पूत आसतनाय ह्या जेजून आपल्या आवयक मान दिलो. आयज आमच्या काळजान येता. आमच्याय जाणट्या चोवें मोगान शांतीन एकवटान आमचें जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या फकत जिबेचेर घेवचो म्हूण मागता हांव. आमच्या कायद्या प्रमाणे जिबेचेरूच कुम्या घेवचो म्हूण मागता हांव. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. जेजू भाशेन जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा किना आंती बोन मुताची म्हज्या मनार चिंतना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. Kalir moje divul koshe Ocha mogal devakati Jitna toshi sapna moji Sorgatल्या soyakati Jezu भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. मोच्या मोगाल जेजू भाशेन मोच्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशीन म्हजी कुशी तुजीच कुशी कोची तुवें. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलोयतना भावताना जेजू भाशेन आशें मना हेच
모진 프라도나 수바시나 시아베 로이타나 바부타나 수바시나 시모나 이스모지 프라토나 수바시나 시아베 로이타나 바부타나 수바시나 시모나 모지 프라도나 모차 모가 지수바시 도블레 아베 소셜레 코스모제 모지 두카 소블레 타카츠 몽셀레 지수바시 나시 아베 울로이타나 바부타나 수바시나 시모나 이스모지 프라도나 수바시나 시아베 울로이타나 바부타나 수바시나 시모나 이스모지 프라도나 모차 지수바시나베 Urân taien fulcele Anita kabek chavela Acet bashen gisele Jesu bashen ashe ave Uloitana babutana Jesu bashen ashe mona Ismoji pradona 수바시나 시아베 로이타나 바부타다 수바시나 시모나 이스모지 프라도나 수바시나 시아베 울로이타나 바부타나 수바시나 시모나 이스모지 프라도나 수바시나 시아베 울로이타나 바부타나 수바시나 시모나 이스모지 프라도나 지비타조 아스토코루 Sta dolce alzabito razzo ave octazo taceuto Gesù bascena ave Uloitana babutana Gesù bascena mona Ismoji pratona Gesù bascena ave Uloitana babutana Gesù bascena ave Rumoi pratona Sobele cintap sobele korop
आच्या मोगान बोरचेले आच्या हातांत हात घालून वयर पोणे चलचेले जेजू भाशेन अशें हांवें उलोयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें म्हणा It's mochi pradona Jesu bashe nashe ave Loitana vavutana Bashe nashe mona It's mochi pradona दुसरें गायन घेयात जेजू तुजो उगडास पुरो जेजू तुजो उगडास पुरो आर्जान बोरूंक सोतोस करो असलो जायतून सोतोस आमचो रूप पडून तुका बोगसून Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca Now Jesu chen Sot mahanadik Ciper mohut swadik Panan gayon omrutodik Kalnetadar bogoladik Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca Jesu dira Magdoleciak Porwosiaduk i patkiaciak Korea Asjak Sotoliaciak Sorga cutak Bogdoliaciak Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca Kalsat amca प्रार्थूया मोगाळ बापा आयच्या दिसाक जल्मल्ली बागेनांकवार मारया आख्या संवसाराचो बोरमोत्सव आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी ओळखता
देखून दिनवाशी आनी संतोष परी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या आनी सोर्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरेकून सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे कोडान सदां काळ जिवंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया फाल्यां ह्या बाजिलिकान मीस आसतले 11 वरांचेर कोंकणी भाशेन आमचे किरीत दिनवास साउथ गोवा MP मिस्टर विरियातो फेर्नांदीस स्पेशल ट्रेन घातल्या म्हणून आमचे किरीत दिनवास आमच्या कॉयर मेंबरांक जाणें वाचपाक केल्यांत जावं वे ऑफ द क्रॉस कुर्साचे वाटेन आमकां आदार दिला सांजचे वेळार तेरसाच्या मागण्यांत आमकां वांटो दिला जायत्या जाणांनी आपलो तेंको हे बरे भाशेन सगळें जावंक दिल्लो आसा देखून तुमकां सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगलीं माय मोगान सायबी मांयच्या पांयाशी आयल्यान देखून तुमकां सगल्यांक आनी कितें भाशेन जी आमकां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतात काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा We are very grateful to the good Lord for all the blessings that we have received from Him. And in a special way to Our Lady of Valankani, for we have received innumerable blessings from her. And at this point of time, we are grateful to our parish priest, who has always been a great support for us in our Konkani celebrations, in our Konkani organizations, whatever we do over here. The parish priest has always been a guiding support for all of us. And Father, we are grateful to you. We thank you for all the support that you have been doing, all that you have been giving for us. May God bless you. May God bless all that you do. May Our Lady of Valankani be a source of inspiration to you and keep you in good health of mind and body. God bless you, Father. I request our parish priest to say a few words. Yeah, dear loving pilgrims from Goa, loving pilgrims, and also, because the most devotion that we, and also a constant touch, for you translate in Konkani, a constant touch to the shrine, for the shrine, and the people from Goa, that is, every Tuesday, you won't forget that Vasco da Gama train. So that remembers that throughout the year, that Goa is here, Konkani is here. You understand? Father, please translate. Ake वर्साक गोंया हांगा आसा म्हणटा Father. And it is because the people, for example, the Tamilians or the people local around here in Valankani, and they were so much edified by your faith and the prayer and the devotion that you have to our Blessed Mother. It is a message to the people of all over India. आणि ह्या गांवचो लोक तुमचो भावार्थ पळोवन आनिकूय उमेदीन तांचोय भावार्थ वाडटा
आनी ह्याच लोकांच न्हय पूण आख्या संवसाराक म्हणटा फादर. In the past 2020, November 28 till today, I am here in Vellangani. I had never issue from the pilgrims of Goa. So let's all clap your hands. फाटलीं 6 वर्सां आमचो कांयच इश्यूज फादर नासलो म्हणटा, कांयच सॉल्व करूंक कितें प्रॉब्लम कशें आमचे फादराक मेळूंक ना म्हणटा. Because it is true with regard to the devotion, with regard to the way of praying, with regard to the discipline and the exemplary life and the deep devotion that you have to our Blessed Mother that you show during these annual days, that is annual feast, these 20 days without any issue, 10:15 Konkani Mass, after the Mass you are coming for the flag hoisting and evening you are pursuing the corporation, which shows that you are so much, and it shows it is your home, the mother home of Our Lady of Vellangani has become the mother home for the pilgrims from Goa. आनी सगळें घडटा कित्याक तुमचो भावार्थ सायबी मांचेर वलंकन सायबींचेर आसा देखून, आनी फादर म्हणटा हो गांव गोंयांक असो कित्याक तुमचो भावार्थान आमी वाडटात म्हणटा. So, I wish you all a very happy feast and happy journey back to Goa and welcome back to your mother home 2026. God bless you. बरे भाशेन तुमी वेचे आनी पावचे आनी परतून येता त्या वर्सा घेवची म्हूण फादर आदींच फुडें तुमकां आमंत्रण दिता. See you all. Our Lady will see you next year, 2026. आनी हेच खुशालकायेन आतां आमचो पादविगारा सांगाताक आमी ही आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचो दिसाची केक आमी कातूंतल्यान. We will cut the cake now in honor of Our Lady of Vellangani, our mother whose birthday we celebrate today. Moje tuža zolmaco, izvore nošeco, ušavati sporom, ubraz potaduzo. Deva baba lukam, odisvavo kelo, aširvat kalmai, tuđe korpeco. Solmaco distuzo, solmaco distuzo, solmaco ismaiduzo, solmaco istevaci maico, solmaco distuzo, solmaco distuzo, solmaco ismaiduzo, solmaco istevaci maico. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. As we thank the good Lord, we thank our parish priest and we want to honor him. Amka kitlyo sowolotyo. So many things he is providing us over here. He is blessing us. His presence itself is a blessing for us. And therefore, we the Konkani group, Father, want to thank you. And we want to honor you with a shawl for all the wonderful things that you are doing. May the good Lord bless you.
फादर जोसेफाक आतां फेसिलिटेट करतात पादविकार. We also appreciate so many others who have helped us, and therefore our rector is not here. The chaplain of the Konkani section, Father Edwin, is also not here. In last several days and the year, there are so many people who are supporting us, helping us, and therefore we will request the parish priest to have the honors of putting the shawl to our dignitaries. We have Daigo Rodriguez, आमचो liturgical animator. मागता फुडें येवंक Daigo Rodriguez. तशेंच आमचे इंटरसेसरी ग्रुप 2 दिसाक तेरसाच्या मागण्यांत इंटरसेशन घालताले आमचे मारिया डिसा रॉड्रिगीस मातशे फुडें येवचे. कितलो कांजूस लोक तुमी ताळयो मारूंक. आमचो भाव इलियास लोबो मातशे फुडें येवचे. आमकां जायतो आदार दिल्लो आसा. आमचो भाव लुईस फेर्नांडीस नातोर परजपूर आमचो भाव आमकां मुजगांत आदार दिता. आखेंच नोवेनांत फाटली साबार वर्सां एल्टन उगीच रावन जायतीं कामां करता आमचो भाव मानू फुडें येवचे. उगीच रावन जायतीं कामां करता. ताळयो मारल्यार बरें दिसतालें न्हू. आमचो भाव इनासियो डायस. आमचो भाव इनासियो डायस. इनासियो. आमचो भाव केविन दे कलांगूट मातशे फुडें येवचे. Once again, Father, a big thank you for wonderful work that you have been doing. And please remember, Father, please remember I don't have diabetes. Thank you so much. God bless you. इश्टानो, तुमकांय सगळ्यांक काळ जनतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव समजता म्हजो संदेश तुमकां मेवला म्हूण. मेवला? म्हजो संदेश मेवला तुमकां? इश्टानो, सायबी मांयच्या पांयांशी आयल्यारूच पुरो न्हू. ना, ती सुरवात. सायबी मांयच्या पांयांशी सुरवात. तिचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वचुया. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. सोम्या जेजून बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परमोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समोरमणांत बाबा भयणीचो पिडेवंतांक देवाच्या हातीन करुया आनी सगळ्या पिडेंच्यो तांकां सुरक्षीत पेकोवणी दी म्हणून मागुया. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोवच्यो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळूंक. तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार तो आसूं. तुमची राखण करून तुमचे फाटल्यान तो चलूं. तुमचे तो नदर धरून तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा आसलोल्यांचेर आमकां टीव्हीचेर पळयतल्यांचेर युट्यूबाचेर पळयतल्यांचेर सायबा सोर पदवेदा देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर पडूं. आमेन. वचून यात. सायबी माय भाशेन एकामेका सवे खुशालकायेन जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार एक उगडास कोत्तांत फाल्यां हांगा 11 वरांचेर मीस आसतलें कोंकणी भाशेन. जी कोण आसा ताणें येवचें म्हूण मागता. माये केदें तुजें नांव.
तुका सगलोका आयज आमी मागू काढल्या मायेगा तुझे बेसांव वेलांतांनी सायबिणी आयज तुझ्या पांया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माई आयकांची मागणी वेलांतांनी सायबिणी आयज तुझ्या पांया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माई आयकांची मागणी रावण तूं त्या आल्तारा बेसांव घालून कोराव्या वायट विघ्नांची निवार मायेनी तुजो आदार वेलांतांनी सायबिणी तुझ्या पांया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माये आयकांची मागणी आयकांची मागणी सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट म्हणटात आम सगळीं हांगा कोंकणी भाशेची आसा तितल्यांकूय हॅपी फिस्ट हॅपी फिस्ट